नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17(2) विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक गोय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला। टीसीपीची परवानगी मेळूनय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक लागून सगळी कामां तशीच दवरची पडिल्ल्यान उद्देजकांक हाचो बरोच फटको बसला। नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17(2) अंतर्गत जमीन रूपांतरण नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां रद्द करपाचो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान दिल्लो। ह्या आदेशाक स्थगिती दिवपाची मागणी सरकारान केल्ली। सरकाराचे विनवणेक मान दिवन उच्च न्यायालयान सरकाराक आव्हान दिवपा खातीर 6 सप्तकांची मुजत दिल्ली। ही मुजत एप्रिल म्हयन्यात सोंपल्या। तशेंच 17(2) खाला नवे नेम आणि मार्गदर्शक तत्वां तयार करूंक ना। आव्हान दिवपाची मुजतय सोंपिल्ल्यान हो आदेश लागू जाला। उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक आव्हान दिवपा पासून सरकाराक पर्याय नाशिल्लो, ताका लागून गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।